नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू गोयात टीसीपी मंत्र्यांक मेळून इन्व्हेस्टमेंटाचेर मारल्यो गजाली, मायनिंगाचेर नाच जाप। केंद्रीय वेंचणूक आयुक्त अशोक लवासा राती पावलो गोयात। लवासा एका दिसाचे गोय भेटीर 2019चे लोकसभा वेंचणुकेचो घेतलो नियाळ। गोय स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी कडेन पुलिसां आड आयिल्ल्या कागाळींची रास। कारवाय मात शून्य। 8 महिने जाले ऑथॉरिटी चेअरमॅना शिवाय कागाळ करतल्यांक वाली ना। नव्या मांडवी पुलाच्या उक्तावणाचो म्हूर्त फुडें धुकल्लो। पंतप्रधान मोदीक फावता तेन्ना उक्तावण। 12 तारखेमेरेन पूल तयार। खाणबंदीचेर उपायांच्यो फक्त काणयोच चल्ल्यात। शेनवारा केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू गोयात आयलो, मात खाणींचेर व्हडलीशी चर्चा जाली ना आनी ठोस उपाय लेगीत ना। सुरेश प्रभू सीएम आनी टीसीपी मंत्र्यांक मेळ्ळो। मायनिंग सोडून हेर उदरगत आनी इन्व्हेस्टमेंटाच्या शक्यतांचेरूच खंय तांची चर्चा जाली। टीसीपी मंत्र्याकडेनय चर्चा जाली, ती खंय शेतांची उदरगत आनी हेर उदरगतीच्या कामांचेरच। एक फार मोठ्या प्रमाणावर गोव्यामध्ये नवीन गुंतवणूक कशी करता येईल यावर चर्चा झाली होती। स्टार्टअप सारखा कार्यक्रम, गोव्यामध्ये पर्यटन विकासासारखा कार्यक्रम, सर्वांगीण विकासामध्ये लोकांना नोकऱ्या कशा मिळतील, त्याचबरोबर गोव्यातल्या पर्यावरणाची हानी कशी होणार नाही, हा महत्त्वाचा विषय आम्ही सविस्तर चर्चा केलेली आहे। मुख्यमंत्र्यांची मला पूर्णपणे त्यांनी सांगितलं की आपण खरोखर एकत्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार म्हणून एकत्र येऊन त्या सगळ्या गोष्टीवर आपण चर्चा करूया आणि हा निर्णय प्रश्न सोडवण्याचा एकत्रित प्रयत्न करूया। सर, रिगार्डिंग मायनिंग बद्दल काय? मायनिंग बद्दल गोवा सरकार जे कोणताही जो निर्णय घेईल त्या गोवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला पूर्णत्व नेण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे प्रयत्न करेल। आणि विजय सरदेसाई बरोबर तुमच्या विजय सरदेसाई बरोबर ह्याच बाबतीत चर्चा झाली। इकडे खास करून शेतीचा जो विकास आहे त्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कृषी माल निर्यात पॉलिसी तयार केली पहिल्यांदाच, आणि त्या शेती मंत्री असल्यामुळे आम्ही अशी पूर्णपणे सविस्तर चर्चा केली आहे की ह्याच्या इथून गोव्यातून जास्तीत जास्त शेतीमालाला निर्यात कशी देता येईल, की ज्याच्या आधारावर गोव्यातल्या शेतकऱ्यांना, गोव्यातल्या तरुणांना जास्तीत जास्त रोजगार कसे मिळतील यावर चर्चा झाली। त्याचबरोबर 5,000 कोटी रुपये केंद्र सरकारने आम्ही देशाच्या सर्वांगीण सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी द्यायचे ठरवले आहेत। त्यातला काही भाग गोवा राज्याला कसा देता येईल त्याबाबत देखील सविस्तर चर्चा। त्यांच्याबरोबर मायनिंगवर काय डिस्कशन? मायनिंगवर आम्ही दोन्ही स्वाभाविक आहे की गोव्यातल्या कोणत्याही माणसाची चर्चा करताना मायनिंगचा विषय हा चर्चेला नेहमीच असतो, आणि म्हणून मायनिंगसाठी गोवा सरकार जो कोणता निर्णय घेईल त्यामध्ये विजय सरदेसाईंनी देखील सांगितलं आहे, त्याबाबत आम्ही केंद्र सरकारतर्फे गोवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला पूर्णपणे कसं नेता येईल या दृष्टीने पाणी। विजय सरदेसाई कुठला ऑप्शन तुमच्या पुढे ठेवला होता? तसे आता त्या चर्चा चालू आहे। गोवा सरकार आम्हाला दिल्यानंतर आम्ही निश्चितपणे देतो। गोयात टीसीपी मंत्र्यांक मेळून मायनिंग, फिशरीज आणि टुरिझमाचेर चर्चा केली म्हूण सुरेश प्रभून ट्वीट केलो। केंद्रीय मंत्र्याचो हो ट्वीट कोट करून टीसीपी मंत्र्यान मायनिंग बंदीचेर सुरेश प्रभूक कितें तरी करतलो म्हूण परत ट्वीट केला। अशें दिसतालें की सुरेश प्रभू मायनिंग इश्यू घेवन गोंयांत पाविल्लो आसा म्हणून, पण तशें कांयच जाल्लें ना। जेन्ना आमी सुरेश प्रभूक सीएमाची मिटींग सोंपली करून मेळ्ळे तेन्ना सुरेश प्रभून म्हटलें की आपण गोंयचे डेव्हलपमेंट घेवन सीएमा वांगडा चर्चा केली। तशेंच तो विजय सरदेसाईक मेळ्ळो आनी तेजी शेताचें डेव्हलपमेंट कशें जातलें, लोकांक कशें तेजें बरें फुडें व्हरचें तेजें डिस्कशन जालें। आनी जेन्ना आमी मायनिंगेचेर ताका जाप विचारली तो म्हणटा की जो गव्हर्मेंटाचो डिसिजन आसतलो तोच डिसिजन घेवन केंद्र सरकार फुडें वयतलें म्हणून। केंद्रीय वेंचणूक आयुक्त अशोक लवासा शुक्रारा राती उसरां गोंयांत पावलो। लवासा हे एका दिसाच्या भेटींत 2019च्या लोकसभा इलेक्शनाच्या तयारीचेर आढावो घेतले म्हण कळटा। लवासा हेर कांय जागृताय कार्यावळीकय उपस्थिती लायतलो। केंद्रीय वेंचणूक आयुक्त अशोक लवासा गोंयांत आयिल्ल्यान लोकसभे बरोबर गोंयांत विधानसभेची वेंचणूक जातली म्हण चर्चेक
आनीक नेट आयला. जो मीटिंग है दिस वाज टू जनरली सी द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर द लोकसभा इलेक्शन, especially since the work of voters registration is going on. So we have taken stock of the situation. We find that the Chief Electoral Officer and his team, they are doing the work as per the procedure. Most of the work is complete and the publication of the draft rules will take place on 4th of January. Other than that, we also reviewed the availability of EVM, VVPAT and the awareness program, the sweep program which is being undertaken by the CO. The objective is to involve the community and the people at large to make them understand the various procedures. If there are some changes which have taken place in the procedures, people should become familiar with those changes, and also to see that all the important stakeholders, including the political parties, they are satisfied with the procedures which are being followed and the progress that has been achieved. गोय स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी कडेन पुलिसां आड केल्ल्या कागाळींची रास पडल्या, मात कारवाय कांयच जायना. फाटले 8 म्हयने जाले ऑथॉरिटीचेर चेअरमॅनूच ना. ताका लागून कागाळींची सुनावणी आनी विलो लावपाची प्रक्रियाच बंद पडल्या. SPCAचो चेअरमॅन नाशिल्ल्यान कागाळ करतल्यांक वालीच उरिल्लो ना आनी वाट पळोवपाक मर्यादाय उरिल्ली ना. हो मडगांवचो विजय मास्करेनस. मडगांव ट्राफिक सेलाच्या कांय पुलिसांनी ताची बायक बेकायदेशीर तरेन जप्त केली म्हूण ताची कागाळ. ताणें गोंय पुलिशे कडेन ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकात कागाळ केल्ली, पूण SPCAचो चेअरमॅनूच नाशिल्ल्यान ताचें गाराणें आयकपी कोणूच ना. I had lodged a complaint in SPCA, that is State Police Complaint Authority, 3 months ago, and after 3 months time after a month time again I visited State Police Complaint Authority saying that they haven't reverted. So they told me in written that there is no chairman and they will reply to me. कागाळ SPCAत फिट बसना म्हूण हालींच विजयाक SPCAन म्हायती दिल्या. विजय म्हणटा हो निकाल चेअरमॅनान दिवपाक जाय. They have issued me a reply saying with reference to the complaint dated on the subject about I have directed to inform you that no action is required from this authority as the matter does not fall within the mandate of SPCA. I would just like to know that when the chairman is not there, how they can give me a reply without the consent of the chairman. 15 एप्रिल 2018 सावन SPCA चेअरमॅन नासतना चलता. चेअरमॅन म्हूण फक्त हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक जावं येता. आदले उमकळिल्ले केसींनी आतां 15 एप्रिल 2018 उपरांत 28 नव्या कागाळींची भर पडल्या. नवो चेअरमॅन केन्ना येतलो हाची म्हायती कोणाकूच ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. नव्या मांडवी पुलाच्या उक्तावणाची कार्यावळ फुडें धुकल्ल्या. बीजेपीच्या केंद्रीय कार्यकारिणीची 11 ते 13 जानेर मेरेन बसका जाता. ताका लागून पंतप्रधान मोदी पावचो ना. तो दीस थारायतलो तेन्ना उक्तावण जातलें. 12 जानेरा पयलीं मांडवीचें काम पुराय जातलें. उक्तावणाक पूल तयार आसतलो म्हण पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकार मिडिया कडेन उलयलो. We will be ready by first week of January. First week of January. Yes, we will be fully ready. 10th to 11th, so before that. So Yes. then it will depend on PM's date. Yeah, we are waiting for the PM's date. So, but 12 तारीख म्हाका दिसना कित्याक 12 तारीख is the first or second day of the national executive of BJP. आणि गोंयचे सगळे लिडर्स थंय वतले, सगळे देशभरांतले BJP लिडर्स एकठांय येता. सो म्हणून म्हाका दिसता we will wait for his date. But we are ready for him. Maybe 13th. Yes, 14th, yes, 15th, yes, any day, any time after 12th, we are ready for it. आम्ही प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिस वी हॅव रिक्वेस्टेड म्हणून त्याच दिसा 12 तारखेक नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह बीजेपीची ठरल्या. दिसता 11, 12, 13 अशी घेतली तांची डेट आसा. 3 दीस ही नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह आशिल्ल्यान म्हाका दिसता प्राईम मिनिस्टर मे गिव अ फर्दर डेट. अजून काही ठरू ना, बट आवर प्रिपरेशन्स आर फुल फ्लेश्ड आणि 12 तारखेक जर 13 तारखेक जाल्यार 13 तारखेक जातले, 14 तारखेक जातले. बट वी विल बी रेडी फॉर दॅट बाय फर्स्ट वीक. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान मोदी येतलो तेन्ना काळे बावटे दाखोवचे न्ही म्हूण ताणें उलो मारलो.
Showing black flags or showing protest when solutions are being trying to worked out will not make a very good taste. आणि म्हजे तरी तांचे कडेन एक पर्सनली एक कळकळीची विनंती की तांकां तशें करचें न्ही, कित्याक सगळे खासदार सगळे पक्ष अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो प्रश्न उचलून धरला, ऑल फोरम्स, एंड आय थिंक प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो हॅज लिसन टू इट. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. कुठ्ठाळे ते वेर्णा हायवे डायव्हर्जना उपरांत थंय गाडयांची येरादारी सुटसुटीत जावची म्हण नव्या येरादारी वेवस्थेचो आराखडो करतले. शेनवारा कुठ्ठाळे सर्कल ते दाबोळे मेरेनच्या रस्त्याचे PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान हेर अधिकाऱ्यांबरोबर इन्स्पेक्शन केले. नव्या तात्पुरत्या येरादारी वेवस्थेचो आराखडो थारले उपरांत आयतारा परत एकदा सुदीन, एलिना, मॉविन आनी विजया बरोबर इन्स्पेक्शन करतलो. कुठ्ठाळे ते वेर्णा हायवे डायव्हर्जना केल्या उपरांत थंय येरादारीची कशी वेवस्था करची हाच्या खातीर सुदीनार हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर इन्स्पेक्शन केले. आयतार मेरेन खंय तात्पुरतो येरादारी वेवस्थेचो आराखडो थारतलो. आज आमी सगळें इन्स्पेक्शन केलें. कशें ड्रॉवींग आमकां तयार करपाक जाय, सगळो जो ट्रान्सपोर्ट येता तांकां त्रास जावपाक जायना आनी लोक टायमार ऑफिसां वचपाक जाय, बिजनेसवाले बिजनेसां वचपाक जाय, एडवोकेट्स कोर्टां वचपाक जाय, एडवोकेट हॉस्पिटलां वचपाक जाय, पेशंट सारके रावपाक जाय. हे सगळी टेक्निक्स करपा खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. आज सांजे पर्यंत आमचें ड्रॉवींग जें कितें आमी आतां डिस्कस केलां, मी आनी ट्रॅफीक पोलीस, आनी जें डिफेक्ट केलां आमचे इंजिनियरांनी डिसायड केलां तें सगळें आमी आज मांडटले ड्रॉविंगाचे. तें ड्रॉवींग फाल्यां सगळ्या 4 आमची मिटींग आसा अलॉंग वीथ MLAs, सरदेसाय, मोमीन बेजिंगांव, एलिना साल्ढाणा, थंय त्या मिटींगेक आसतली. त्या नंतर इन्स्पेक्शन करतली एंड देन वी वील डिसायड ऑन द क्लोजिंग ऑफ वेर्णा टू कोर्टांनी. सर कितें आनी सगळें काम केल्या नंतर केन्ना बरें जालें. सर प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आयतारा आय लिगांत इंडियन एरोजाच्या घरच्या ग्राउंडार चर्चिल ब्रदर्सा मुखार उदेंत्या भारतीय खेळगड्यांचे आव्हान आसतलें. ही मॅच ओरिसांत जातली. सध्या 6व्या सुवातेर आशिल्ल्या चर्चिल ब्रदर्साक ह्या मॅचीत जैत मेळ्ळ्यार 4थ्या सुवातेर वयर वचपाचो चान्स आसा. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.